नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरांदी हेडलायन्स. कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेत गोयच्या बीजेपी आमदार मंत्र्याच्यो एकार एक सभा रॅली. विश्वजीत दाजी साळकारा उपरांत मुख्यमंत्री सावंत प्रचाराक कोंकणी बेल्ट कारवारात. वातावरण भयानक. नोकऱ्यांची आशा. लोक फॉर्मा भरूंक तयार ना. टुगेदर फॉर साखळेचो मुखेली सगलांनी म्हणटा बीजेपी कडेन स्वताच्या उमेदवार ना. साखळे बीजेपी आड टुगेदर फॉर साखळी. नगराध्यक्ष बायल. फोंड्या पालिकेक बीजेपी आड काँग्रेस. फोंडा रायझिंग. गोवा फॉरवर्ड अपक्ष मल्टीकॉर्नर झुंज. बीजेपी सगळ्याक. काँग्रेस शुअर शॉट उमेदवार घेवन रिंगणात. हेरांचोय नेट. G20 परिषदेचे आरोग्य कार्यगटाच्या बसकेच्या दुसऱ्या दिसा भारताचो डिजिटल हेल्थ प्रणालीचेर भर. डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टमी खातीर उलो. डेलिगेट्सांची पणजे जनऔषधी केंद्राकूय भेट. महाराष्ट्रात एनसीपीचे 53 आमदारांतले 30 ते 34 जाण अजित पवारांच्या फुडारपणान बीजेपीत चल्ले म्हणून बोवाळ. शरद पवार म्हणटा आमदार निर्णय घेवंक स्वतंत्र. अजित पवार म्हणटा वावड्यो. बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या प्रकरणात 2022 सावन आतां मेरेन 65 केशी, 50 गाडयो, 11 वडी जप्त. 112 जाणांचे चार्जशीट. 17 अंडर ट्रायल. डीजीपीची एफिडेव्हिटार हायकोर्टाक जाप. एप्पल कंपनीचो भारतांतलो पयलो अधिकृत स्टोर मुंबईत उक्तो. सीईओ टीम कुकाच्या हातान उक्तावण. सेलिब्रिटी धरून 5,000 लोकांची हजेरी. दुसरे एप्पल स्टोर बिरेस्तारा दिल्ली उक्ते. साखळे पालिका वाठारांतले सुमार 170 मतदार वळेरींतल्यान गायब. उमेदवार सरोज देसाय लोकांक घेवन मामलेदारांत. बीजेपी म्हणटा बिराड सोडिल्यांची नांवां काडल्यात. विज्ञान फिल्म महोत्सवातली फिल्मां लक्ष दिवन पळयात. पर्यावरण मंत्री काब्रालाचो 8व्या भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सवाच्या उक्तावणात भुरग्यांक उलो. 3 दिसांचो महोत्सव सुरू. आणि बेतकी खांडोळीची खाशेली प्रथा. वर्साचो एक दीस गावात रांदप जेवप ना. अख्ख्या गावाचे जेवण शिमे भायर. दुसऱ्या दिसा शेतात नव्यांची कापणी. देवी मंदोदरीक नैवेद्य. बेतकेचो उत्सव. खबरो विस्तारान. कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर बीजेपीच्या प्रचाराक गोयच्या आमदार मंत्र्याच्यो प्रचार मोहिमेत एकार एक सभा आनी रॅली. आरोग्य मंत्री विश्वजीत वास्कोचो आमदार दाजी उपरांत आतां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कारवार मतदारसंघात पावलो. कोंकणी बेल्टांत बीजेपीची कारवारची उमेदवार रुपाली नायकाच्या प्रचाराक गोयचो मुख्यमंत्री. कर्नाटकात खंय परत बीजेपी सरकार. आज भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं और हमारे यहाँ के सभी पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं. मैं निश्चित रूप से जिस तरह से यहाँ पे ग्राउंड मौजूद है, मैं कारवार से फिर एक बार बड़ी मतों से यहाँ से जीत के आए हैं. विश्वास के साथ कह सकता हूँ माननीय मोदी जी का सरकार केंद्र में, मुंबई जी का सरकार कर्नाटक में, और जिस तरह से कर्नाटक सरकार और मोदी सरकार ने कर्नाटक की डेवलपमेंट की है और मैडम रूपाली नाइक ने कारवार की डेवलपमेंट लास्ट 5 साल से कर रही है. और जो डबल इंजन सरकार की ग्रोथ से जो कारवार में डेवलपमेंट हुआ है, इससे पहले कारवार के लोगों ने इतना बड़ा डेवलपमेंट कभी नहीं देखा था. मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ जिस तरह से लोग हमारे पूरे भाई बहन मैडम रूपाली नाइक के साथ में हैं, तो ये पूरा विश्वास है फिर एक बार बड़ी मतों के आघाड़ी से रूपाली नाइक फिर एक बार जीत के यहाँ से आई.
साखळे वातावरण भयानक भयभीत, नोकऱ्यांची आशा आसा, लोक उमेदवारींची फॉर्मां भरपाक तयार ना. टुगेदर फॉर साखळे पॅनलाचो मुखेली धर्मेश सगलांनी उलयलो. साखळे जिखताच म्हणून मुख्यमंत्र्यान बीजेपीन नेट लायला. वेंचणूक पक्षपावण्यार नासली तरी बीजेपीन ती पक्षपावण्यार म्हणूनच प्रतिश्ठेची केल्या. साखळे बीजेपी आड टुगेदर फॉर साखळी. साखळे नगराध्यक्ष पद बायलां खातीर आरक्षीत. साखळी पालिका वेंचणूक मुख्यमंत्र्याक प्रतिश्ठेची. मुख्यमंत्र्याक परत घाम काढून धर्मेश सगलांनी वेंचणुकेत उबो. साखळेची वेंचणूक बीजेपीन सामकीच सिरियस घेतल्या. पक्ष थंय वावुरता. उमेदवार समर्थक बीजेपीच्या बॅनरा सकयल उमेदवारी अर्ज भरपाक जाल्यार धर्मेशाचे पॅनल टुगेदर फॉर साखळेच्या नांवान वेंचणूक रिंगणात. साखळे एकूण 57 उमेदवारी अर्ज. एकेकल्यान बाद थारत म्हणून हुस्क्यान 2-2, 3-3 फॉर्मां भरल्यात. विस्कटावणी जाली काय 2 दिसांत उमेदवारांचो नेमको आंकडो स्पश्ट जातलो. आदी पालिका वेंचणूक जिखत सावन टुगेदर फॉर साखळेचे उमेदवार फोडप चालूच. सुरवातेक मोदी आनी आतांय उमेदवार फोडले. मोठो पक्ष म्हणपी आमचे उमेदवार घेता, सगलांनी उलयलो. आम्ही जे कॅन्डिडेट वेचून काढलेले, निवडून आणलेले, थोडे 5 वर्सां रावले, थोडे मदीं पळय, थोडे आतां पळय. कॅन्डिडेट तेंचे कडेन द वर्ल्ड लार्जस्ट पार्टी आसा. कॅन्डिडेट आमचे घेतात. साखळे वातावरण भयभीत आसा. लोक फॉर्मां भरूंक तयार ना म्हणून मुख्यमंत्र्याक विधानसभेक घाम काडपी टुगेदर फॉर साखळेचो मुखेली धर्मेश सगलांनी उलयलो. वातावरण भयानक आसा, भयभीत आसा, आशाय आसा नोकऱ्यांची. लोक फॉर्मां भरपाक रेडी ना. साखळेचो आदलो सरपंच म्हणटा लोक भिल्यात म्हूण खंय अर्ज उणे. म्हाका आयज कळना कित्याक साखळे इतकी कमी फॉर्मां येयल्या. कोणाक भंय आसा? कसलो भंय आसा तुमकां? भंय पयस करा, राजकारण नितळ करा. हे म्हाका साखळेकारांक आव्हान करून दिता. प्रत्येकाक भिवपाची कितें गरज आसा? फोन येयले, धमकी येयली. हे सत्र तुमी थांबोवंक जाय. आणि हे सत्र तुम्ही थांबयतले जाल्यार मोठ्या संख्येन भायर सरा आणि तुमचे बॅलेटाच्या थ्रू बऱ्यान बरे कॅन्डिडेट तुम्ही निवडून हाडा. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. फोंड्या पालिकेक बीजेपी आड काँग्रेस, फोंडा रायझिंग, गोवा फॉरवर्ड, अपक्ष अशी मल्टी कॉर्नर झुंज. बीजेपी 15 सुवातार, काँग्रेसीचो राजेश वेरेकार शुअर शॉट उमेदवार घेवन देंवला. 12 अपक्ष उमेदवार. फोंडा रायझिंग आनी गोवा फॉरवर्डूय वेंचणुकेत. अर्जांची विस्कटावणी जातकच अपक्ष कोणाच्या तेकार ते कळटले. मगोची माघार. निमाण्या दिसा मेरेन 61 उमेदवारी अर्ज. फोंड्या बीजेपी आड बाकीचे अशें चित्र. काँग्रेसीचो राजेश वेरेकार फोंडा रायझिंग, गोवा फॉरवर्ड अपक्ष बीजेपी आड. मगोन बीजेपी ग्राउंड मेकळे केल्ल्यान बाकीच्यांचो नेट. 15 मेंबर्स आसा बीजेपीचे आनी 15 वॉर्डांनी आपले कॅन्डिडेट फिक्स केल्ले आसा. काँग्रेस राजेश वेरेकार बॅक बाय पॅनल त्याचे 8 कॅन्डिडेट ऑलरेडी त्यांनी नॉमिनेशन फायल केल्ले आसा. त्याच बरोबर 12 सुमार इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटांनी फायल केला. फोंडा रायझिंग तेजे अजून आमकां कांयच कळोंक ना की तेंचे कॅन्डिडेट फाल्यां पर्यंत आफ्टर स्क्रुटनी तेंचे कॅन्डिडेट कितले आहा ते ठरतले. त्याच प्रमाणे गोवा फॉरवर्ड आसा ते आपले पॅनल घालपाचे आसा, पण तेंचे अजून पर्यंत कांय कळोंक ना की तेंचे कॅन्डिडेट कितले आसा ते. फाल्यां जी स्क्रुटनी जातली ताजेर नक्की कळटले की कितले कॅन्डिडेट उरतले एक्झॅक्टली आनी खंयच्या पॅनलाक ते कंटेस्ट करतले आनी इंडिपेंडंट कितले उरतले आनी ह्या सपोर्टिव्ह पॅनला फाटल्यान कितले कॅन्डिडेट आसतले ते. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. G20 परिशदेच्या भलायकी कार्यगटाच्या गोंयचे बसकेच्या दुसऱ्या दिसा भारतान डिजिटल भलायकी प्रणालीचेर भर दिलो. डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम फुडाराक गरजेचे म्हणून तो उलयला. संवसारीक भलायकी कार्यगटाची योग्य दिशेन वाटचाल चल्ल्या. केंद्रीय आरोग्य मंत्री दोतोर मनसुख मांडवी उलयलो. ताणें G20 डेलिगेट्सांक घेवन पणजे जनौषधी केंद्राक भेट दिली. Offering digital health solutions as digital public goods with a view to bridge the digital divide and promote use of technology in health service delivery globally and with specific focus on LMICs. India is leveraging its G20 presidency to build a global consensus on universalization and democratization of these digital initiatives. This side event on digital health presents a unique opportunity to the G20 countries to promote collaboration
towards enhancing digital public infrastructure and digital public goods through global initiative on digital health as a convergent approach to create digitally connected healthcare system without boundaries. With this word, I declare the side event on digital health open. मंत्री आणि G20चे प्रतिनिधी पणजे जनऔषधी केंद्रात विजिट मारून पावले. मुझे खुशी है कि देश में आज 9,500 से अधिक जनऔषधि केंद्र चल रहे हैं और चीपर रेट में मेडिसिन उपलब्ध हो रही है. उसके बारे में विस्तृत डेलीगेट्स ने इंफॉर्मेशन ली और चाहा कि ये सिस्टम, ये स्कीम इट्स अ वेरी यूजफुल टू मिडिल क्लास पीपल्स, पुअर पीपल्स, उसको उपयोगी होने वाली स्कीम है. हम अपनी कंट्री में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं. उसके लिए उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान, इंडिया हमें मदद करे और भारत ने कभी हेल्थ को कॉमर्स के साथ नहीं जोड़ा है. इंडिया के लिए कॉमर्स बाद में है, पहले हेल्थ सेक्टर ये सेवा का सेक्टर है और हमने भी विश्व को कहा है इस टाइप की फार्मेसी आप अपनी कंट्री में चालू करना चाहते हैं तो भारत सरकार हर संभव मदद करेगी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बेकायदेशीर रेव काडपाच्या प्रकरणांनी 2022 सावन आता मेरेन 65 केशी रजिस्टर केल्यात. 2 JCP धरून 50 गाडयो आणि 11 वडी जप्त केल्यात. 112 जाणां आड 44 केशींनी चार्जशीट जाला. 17 केशींची ट्रायल चल्ल्या. DGPची एफिडेविटाचेर हायकोर्टाक जाप. ह्या प्रकरणांनी कितल्या पुलीस ऑफिसरांचेर एक्शन घेतल्या ते मात एफिडेविटात ना. बेकायदेशीर रेवेच्या धंद्याच्या नाडयो आवळूंक हायकोर्ट, कलेक्टर, पुलीस आणि खंड खात्याच्या फाटल्यान बडी घेवन लागला. इतले करूनय दिसपट्टे प्रकार चालूच म्हूण निमाणे पुलिसांचेर एक्शन घेवपा मेरेन प्रकरण पावला. कितल्या पुलीस ऑफिसरांचेर एक्शन जाला ताचो डाटाय कोर्टान DGP कडेन मागलो. मात DGPन हायकोर्टाक एफिडेविटार जाप दिल्या ती अशी. 2022 सावन आता मेरेन 65 केशी रजिस्टर, 2 JCP धरून 50 गाडयो, 11 वडी जप्त, 112 आरोपी आड 44 केशींनी चार्जशीट, 17 केशींची सध्या ट्रायल चल्ल्या. 26 गाडी मालक, 13 वडी मालक, 30 जमीन मालक, 6 कॉन्ट्रॅक्टर, 36 कामगार आणि एका हॉटेल मॅनेजराचेर कारवाय. पुढे बेकायदेशीर रेव काडपाचे प्रकार जावंक जायना म्हूण नव्यानूच घेतिल्ल्या मानवरहित एरियल व्हेहिकला वरवीं स्पॉटांचेर नजर. बेकायदेशीर रेव काडप बंद करपा विशीं हायकोर्ट वा पुलीस अधिकाऱ्यांची ऑर्ज पाहिना त्या पुलिसांचेर कायदेशीर कारवाय. हायकोर्टान केस फुडल्या सप्तकात दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीचे 53 आमदारांतले 30 ते 34 जाण अजित पवाराच्या फुडारपणान बीजेपीत वचपाच्या वाटेर म्हणून मंगळारा दिसभर बोवाळ. एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार म्हणटा एनसीपी बीजेपीक तेंको दिवची ना. आमदार आपलो निर्णय घेवंक स्वतंत्र. अजित पवार मात मिडियाक वावड्यो म्हणून उलोवन दाखयता. कांय विघ्न संतोशीकय असल्यो खबरो प्लांट करतात. आमदारा बरोबर ताच्यो बसका चालूच. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. साखळे पालिका वाठारांतली सुमार 170 नांवां मतदार वळेरींतल्यान गायब. प्रकार कितें ते पळोवंक नांवां काडिल्ल्यांक घेवन उमेदवार डॉक्टर सरोज देसाय दिवचले मामलेदार कचेरीत पावली. नांवां गेल्ले म्हणटा नोटीस दिवना, विचारकूय ना, थेट काडल्यात. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्लो नगरसेवक राया पार्सेकार म्हणटा बिराडा सोडून गेल्ल्यांची नांवां काडल्यात. परत घालूंक घरमालकाची NOC लागतली. साखळे पालिका वाठारांतल्या सुमार 170 जाणांची नांवां मतदार वळेरेंतल्यान गायब. उमेदवार डॉक्टर सरोज देसायाच्या नजरेक ही गजाल आयल्या उपरांत तिणे वळेरी तपासली. तिच्या वॉर्डांतली 56 जाणांची नांवां गायब. तिणे साखळेचो आदलो सरपंच प्रवीण ब्लॅगनाक बरोबर घेवन वळेरेंत नांवां नाशिल्ल्या कांय जाणांक घेवन दिवचल मामलेदार कचेरी गाठली. तेन्ना आमकां एक शॉकिंग न्यूज कळ्ळें की ऑलमोस्ट 170 वोट्स कॅन्सल आसा, डिलीट केल्ले आसा. पण जेन्ना मागीर आमी रोल पळयले ह्या वॉर्डात
ऑलमोस्ट 56 वोटर्साचे नाव डिलीट केल्ले आसा अँड तांचे कडेन वोटींग कार्ड आसा, तांचे कडेन रेशन कार्ड आसा, हे सगळे आसून सुद्दां तांचे नाव डिलीट केल्ले आसा. आतां तेंच्यांनी इतले लास्ट इलेक्शन्सान तेंच्यांनी पार्टिसिपेट केल्ले आसा, तरी आसून आतांच कित्याक तांचे नाव डिलीट जाल्ले आसा. दे मे बी आर वोटर्स ऑर दे मे नॉट बी आर वोटर्स, पण आमी तांचे एक रायटा खातीर आमी आतां फुडें सरलेले आसा, तांकां खंय तरी न्याय मेळून दिवपाक. लास्ट टाइम इलेक्शनाक MLA इलेक्शनाक सगळे जाणां वोटींग केलं. आता ते विदाउट इन्फॉर्मेशन यांच्यानी वोटींग डिलीट केल्लें आसा. आमकां इन्फॉर्मेशन येवंक ना, नोटीस येवंक ना, कांय ना. हे आमकां एक 5-6 दीस पयलीं कळ्ळें. आमी हे पळयतना रोल पळयले पळय तेन्ना आमकां कळ्ळें की हे डिलीट जाल्लें. यश जोपर्यंत मुळा पर्यंत आमी पावना तोपर्यंत आमी गप्प बसचे ना. आतां ERO म्हणटा की तांकां तो वोटींग ह्या इलेक्शनाक रायट मेळचो ना, पूण आमी एक पिटिशन सुद्दां फायल करतले हांगासर. हे अशें कित्याक घडटा? सगळ्या तरेन तुम्ही तांकां चेपोवपाक सोदता, म्हणजे फंडामेंटल रायट तुम्ही काडपाक सोदता, हेजो आमी निशेध करता. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्लो नगरसेवक राया पार्सेकार म्हणटा बिराड सोडिल्ले दुसरे कडेन रावतात, तांची नांवां वळेरेंतल्यान काडल्यात. तांची नांवां परत घालूंक जाय जाल्यार एड्रेस आसा त्या घर मालकाची NOC दिवची पडटली. जे रुमांक रावताले पळय, हे 8-10 दीस पयलीं म्हाजे कडेन इश्यू येयल्लो. म्हाज्या वॉर्डान हांव पर्सनली भोंवल्लो सगळ्या घरांनी. जे रुमांक रावता पळय तेंचे कडेन हांव पर्सनली गेल्लो. ते हांव म्हाज्या BLO कडेन उलयल्लो की ह्या वॉर्डांतली कित्याक वोटींग डिलीट जाला. म्हाका BLOन रिप्लाय दिले, AROन म्हाका रिप्लाय दिले की तुज्याच वॉर्डाची जावना, सगळ्या साखळेच्या वॉर्डाची जाला. जे लोक रुमांक रावता तेंचे वोटींग ते साखळे आतां हॉस्पिटला फाटसून थोडे रावता, तेंचे रुमांक रावता, थंय तेंचे वोटींग आसा आनी ते रावता हावसिंग बोर्डान, कारापूर तिस्कार, अशें तांकां घरां मेळना. पण तेंचे डिलीट जाला. तेंच्यांनी सांगलां की जाता इतलें आमी बेगीन करतले, म्हणजे तुमी फक्त घर ओनराची NOC दिवची आमकां म्हणून. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. भारतांतलो पयलो ॲपल स्टोर मुंबय बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्सात उक्तो. जिओ वर्ल्ड ड्रायव्ह मॉलांत ॲपलाचें हें स्टोर पुराय रिन्युएबल एनर्जीचेर. CEO टीम कुकान स्टोराचें दार उगडून उक्तावण केलें. सेलिब्रिटी धरून 5,000 लोकांची हजेरी. स्टोरांत भारतांत सध्या उपलब्ध आशिल्ले ॲपल प्रॉडक्ट मेळटले. दुसरे स्टोर बिरेस्तारा दिल्ली उक्ते. ॲपलाचो भारतांत मोठो उत्पादनाचोय प्लान आसा. भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सवांतली सगळीं फिल्मां लक्ष दिवन पळयात. फुडें तुमी तेच प्रमाण नवे नवे प्रयोग करतले. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालाचो 8व्या भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सवात भुरग्यांक उलो. विज्ञान परिशद गोंयच्या वतीन गोंयांत 8वो फिल्म महोत्सव आज सावन सुरू. 3 दीस महोत्सव चलतलो. पणजे आयनॉक्सान पर्यावरण मंत्री काब्रालान महोत्सवाचें उक्तावण केलें. Initially it was difficult to find a science film. Today there are many to be showcased to you. And I'm sure your inquisitiveness, all my young friends who are here, will be part of this entire thing to learn something from it. And maybe down the line, maybe as the speakers have said, various speakers have said, you will come out with something more. And that is what we are all here. Science has enriched our life in a very great way, right from agriculture to space exploration. We are all indebted to science. I think this is a unique opportunity for students in Goa to stretch their minds, to be innovative. As Sri Jyoti Kumari has said, that science touches every single element, every single human being in our universe 24 hours a day. Through the Scientific Film Festival of India, we hope to showcase the best of science filmmaking from around and provide a platform for filmmakers and scientists to collaborate and exchange ideas. काल सांजे साव जुजेदा आरियल रेल्वे क्रॉसिंगार बोवाळ. रेल्वेन ह्या क्रॉसिंगार नवे रूळ बसोवपाचें काम हातांत घेतलें आनी सांजे 4 ते 6:30 मेरेन ट्रॅफिक हुमकळ्ळो. कामावेल्यान घरा वतलो कितलोसोच लोक वरांची वरां तिश्तच उरलो. लोक म्हणटा कामाचें प्लानिंगूच ना. रेल्वेन लोकांक कसलीच नोटीस दिनासतना अकस्मात काम सुरू केलां. गेले घर येता हिंगा सायडीन कळ्ळें काय ना. आमी वचपा रावले आतां 2 वर जाली. तेमी नोटीस मारपा येना पयलो. नोटीस मारून सांगपा आमी ना जाल्यार खंयचे दुसरे सायडीन वयता आसले. इतले करून आमी कितें रावता आसले हिंगा. त्रास जालो न्हू. लोकांक सगळे त्रास मरे आतां. तांकां खबर ना ते कितें करूंक जाय आनी ते कितें कोत्ताय ते. आतां तेंगेले हें इतुलें व्हडलें काम. हें 1-2 वरांचें 3 वरांचें 4 वरां काम व्हडलें काम. तेंगे उणें म्हळ्यार 500
मिटरान तो तेंगेलो तो हें आसतलो एक ट्रॅक आसतलो. पयलीं कितें आसता त्या पयलींच्या 50 मिटराक कितें एक ट्रॅक आसलो. आतां हांव चोयता उणें म्हळ्यार ओवर बोईंग रावन हांव कामां घरासान रावता. हांव केपें वचपाचो ओवर बोर रावन चोयता 500 मिटराचो एक थिंग्सान हेचो काम मातशें पण तांकां सेन्स ना. हांव नको ते कितकोन काम कोत्ताय ते. अरे कामूय करपाची एक तरीका आसता कळना तुका. इतले हाय तो आतां थिंग कोण बरो नासलो मनीस उरलो जाल्यार हिंग मेळलो हिंग आनगार पावना. गोंयच्या गांवांनी तरेतरेच्यो प्रथा बेतके खाणावळ्या अशीच खाशेली प्रथा चलता. शेत लुवूंक लागीं पावता तशें गांवांत वर्साचो एक दीस थारावन गांवकार गांवांत रांदप जेवप करिनात. त्या दिसा अख्ख्या गांवाचें जेवण गांवचे शिमे भायर. उपरांत दुसऱ्या दिसा शेतात नव्या भाताची कापणी. गांवची देवी मंदोदरीक नैवेद्य दाखोवन उत्सव. गोंयकारांची वर्साच्या 12 काळ एक ना एक सण उत्सव उरता. दरेक गांवांनी एक खाशेली परंपरा आणि प्रथांचे तरातरा. बेतके खांदोळ गांवची ही प्रथाय अशीच खाशेली. आमी एक्चुअली वेर्णेच्यान हांगा येयल्ले तेन्नाच्यान कितें जालें हांगासर ते देवाचो एक हें आसलें की कोण शाप दिवन गेल्ली खंय तिका. हे गांवान शाप दिले की 24 वर्सां हांगा हें पेटपा जेवण जावपा जायना. म्हणजे आमगेले येयल्ले ते सोदीत तिका गेले की भटांनी भुरगीं 2 हांगा बळी दिल्ली पयलीं तळे म्हणटा थंयसर. मागीर थंयच्यान तेणी कितें जालें ते गेले थंयसर आनी हें केलें ती मेळ्ळी वयर हितून खंय घाटार खंय मेळ्ळी म्हणटा ती. थंय ते तांदूळ घेवन गेल्ले. ते तांदूळ शिजयता आसतना तिका वास येयलो. वासार ती वळखाली हे पाड्या गांवचे तांदूळ म्हणून. तेणी मागीर हे गेल्ले ते तिजे कडेन शरणांगती वयतकूच हेंच्यांनी तिजे कडेन उश्चाप मागलो की 24 वर्सां उजो पेटोवंक जायना म्हणटा जेवण रांदूंक जायना म्हणटा ते आतां 24 वर्साचे तेणी 24 तास केले हेंच्यांनी. आनी तेन्नाच्यान ही आतां प्रथा चालू आसा. शेत पिकले की आमी गांवकार ठरयता अमक्या दिसान नवें करुया म्हणून. तर त्यानुसार आमी सगळ्या लोकांक सांगता गांवच्या लोकांक सांगता आयज नेवें. तेन्ना लोक मागीर आमचो गांवान अन्न शिजेना कितें दुसरें अन्न शिवाय दुसरें कितें शिजोवन खाता. आनी आमचो ज्या दिसा आमचो प्रोग्राम ठरता त्या दिसा आमी हो सगळो उत्सव करता. आनी शेवटी जेन्ना आमचो नैवेद्य देवीक दाखयता आमी सगळ्या देवांक दाखयता. 33 कोटी देवांक नैवेद्य हांगा करता दाखयता. आनी मागीर आमी उत्सवाची सांगता करता. सद्या थंय हे कळस हाडचो पडटा वरसून नारायण देवळा कडसून सगळें कळस हाडचें पडटा. ते पळय मागीर दिवजा येता सकयल तेंच्या वांगडा. बेतकी गांवच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.